थोमसिनो वेलकम. आयज आमचो दुसरो प्रश्न म्हणजे उदयबाब भेंब्रेचे आयकून तेजेरूच आमी आज फोकस करूया. कित्याक जो नरेटिव्ह उदयबाब भेंब्रो जो सेट करता आता नॉट रायट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ गोवा, नॉट रायट फ्रॉम द ओपिनियन पोल. ह्या दिसांनी एक नरेटिव्ह बिल्ड जाता अँड ट्राय टू बी तो नरेटिव्ह बिल्ड करून जो तो जग सिकेराचो फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणपाचें डायल्युशन स्ट्रॅटेजी चालू जाल्या अशी दिसोंक लागली म्हाका. आता उदयबाब भेंब्रो म्हणटा त्या प्रमाणे तो म्हणटा ताका फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधीक पळय म्हणलो. तो म्हणटा दॅट इज बिकॉज द होल ऑफ इंडिया वॉज अंडर 1% दॅट वॉज महात्मा गांधी म्हणटा. पूण हांव जाणा ते भाशेन आख्खे इंडिया तेच्या अंडर नासलेले. जायते स्टेटींनी वेगळे वेगळे लिडरूय आसलेले म्हणून तेंचेय भितर त्यो फुटी पडटाल्यो. जावन चिन्नाच्या टायमार पासून फुटे पडल्या. तशेंच सावथाच्या इंडियाकूय फुटे पडलेले आसलेले आनी तेय आपले पंगड घेवन तेय इंडिया पासून झगडले. पूण तो ती नॅरेटिव्ह हांगा लायता जो तो जग सिकेराक आनी ते म्हणटा तो 9 पंगड आसलेले म्हणून ताका फादर ऑफ नेशन म्हणूंक जाय. जाल्यार महात्मा गांधीक फादर ऑफ नेशन कसो मान्य करूंक जाता. ऑल्दो ऑफिशियली खंयच्या एक्टांत ना, रुलान ना, पूण फादर ऑफ द नेशन हे स्टेटमेंट दिलोलो शास्त्रीजी ताका तेच्या मरना उपरांत कंडोलन्स फॉर्मान सिंगापूर रेडिओचेर ताणें कंडोलन्स धाडलेली. ते असल्या मनशान ताका फादर ऑफ नेशन म्हणलें म्हणून आयज आख्खे इंडियेक ताका मानून घेतलो. पूण तो उदयबाब भेंब्रो हे दोन गोश्टी सेपरेट करता. कशा कारणान कित्याक ते तूं म्हाका सांग. ते फकत आपल्या स्वार्थाक लागून इतल्याकूच म्हणटा. आतां जेन्ना महात्मा गांधीचो तुमी उदाहरण दिता, महात्मा गांधी बरोबर आनी 100 फुडारी आसले जाणे महात्मा गांधी परीच भारत स्वतंत्र करपाक आपले रगत दिलें, घाम वारयलो, सगळें केलें. हांगासरूय तेंच घडलां, गोंयांतूय तेंच घडलां. म्हणल्यार जॅक सिक्वेरा हाच्या फुडारीपणा खाल 100% क्रिस्तांव समाज म्हळ्यार 40% ऑफ गोवन वेर विथ जॅक सिक्वेरा. 5 to 7% ऑफ गोवन नॉन क्रिश्चन वेर विथ अगेन्स्ट द मर्जर. आनी उरलेले 95% हिंदूज वेर विथ भाऊ फॉर मर्जर. आतां जोरी तर ह्या मनशान हांव म्हणटा आमी ओपिनियन पोल जिखपा सारके लोकांक तो लागीं हाडले आनी तुमी 5% लोकांक लागून जाचो ताचेर विस्वास दवरूंक सोदिना ताका हो टायटल तुमी कुशीन काडून दवरता. म्हाका जाल्यार एकूच कारण दिसता, तो तर हिंदू फुडारी आसा जाल्यार ताका जरूर ते फादर ऑफ ओपिनियन पोल करतले. तो क्रिस्तांव फुडारी जालो आनी ही जे पळय आमचे कोंकणीचे फुडारी आहा तांकां क्रिस्तांवांक कितें व्हडपण दिल्लें सारकेंच आडकवता. ते फकत क्रिस्तांवाचो फायदो घेता आनी आपणाक जाय तें करता आनी तशेंच ताणें केलां. आनी दुसरें तो म्हणटा आतां जशें तो म्हणटा ओपिनियन पोल जाले उपरांत हांवें आयकलां भाऊसाहेब बांदोडकर हॅज फेल्ट सॉरी जाल्या उपरांत. पूण आतां उदयबाब भेंब्रे आनी एक दुसरी नॅरेटिव्ह लावंक सोदता काय. तो म्हणटा कितें ओपिनियन पोलाचे पयलेच भाऊसाहेब बांदोडकरान सांगलेलें हुंय म्हणजे मजेर आमकां नाका म्हणून. तशें तेणें मत तेजें प्रगट केल्लें म्हणटा तो इन प्रायवेट म्हणजे आतां इलिसाच्या टायमार 2 जाण कॅन्डिडेट बसपाचे हांवें स्लोगनरिंग करपाचें म्हाज्या एनिमीचो आनी एनिमी जिखलो जाल्यार हांवें सांगपाचें हांवें स्लोगनरिंग बेश्टें केल्लें पूण भितरलें नांव तुज्या बरोबर आहलो. इलेक्शन हे अगेन्स्ट मर्जर जिखले म्हणून आतां हो एक नॅरेटिव्ह चालू केलो काय उदयबाब भेंब्र्यान. हें आयकना फुडें तुजें म्हाका खरेंच हांसोंक येयलें इतल्याच कारणाक लागून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो फुडारी दयानंद बांदोडकर हाच्या फुडारीपणा खाला
सगळ्या हितून सगळी घटाय घेऊन ते गोंय महाराष्ट्रान घालून वावुरले. आणि दुसरें म्हणल्यार समजून बाब तरी तर हे उदय बाब भेंब्रो हे म्हणटा पळय तेणे मन चेंज केलें म्हणून जाल्यार जेन्ना नोटाच्यो पेट्यो ओपन केल्यो तर थंय मॅक्सिमम वोटींग म्हजेराक कशी केली म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या लोकांक आयकोंक ना काय. नो नो हांव कितें सांगता न्हू भाऊसाहेब तर आदी फुडेंच तर कन्विन्स जाल्लो म्हणटा ती आसोल फोर्ट ही फोर्ट इतल्याच कारणाक लागून की फुंयपणी भाऊसाहेबाक जें स्थान दिलां ताचो हे पुरावे तयार करता अशें म्हाका दिसता. ह्यो नॅरेटिव्ह तेमी आतां चालू करूंक सुरू केला अशें म्हाकाय दिसता. हितून ओपिनियन पोल आसतात नॉर्थ सारको आमचेर फांत आसलो. आनी हांव दुसऱ्या म्हणटा तरी तर भाऊसाहेब बांदोडकरान मन तेजें चेंज केल्लें ओपिनियन पोलाक पळयलें जाल्यार ओपिनियन पोल घेवपाची गरजूच नासली. तिणीच पास करून जाताले जाल्यार हे आमच्या ओपिनियन पोलाक दुखोवपाक हेजें कारण कितें म्हाका समजोंक ना. जरी तर उदय बाब भेंब्रे म्हणटा आफ्टर द ओपिनियन पोल तेका कडेन दिसलें की आपल्यान केला तें रॉंग जाल्यार मान्य करूंक शकता. पूण तो तेजे इंटरव्यून म्हणटा की तेणे थोड्या भुरग्यांक परत आपयले तेका सांगलें हूंय तुमी काम करात हजाराचे अशें. ह्यो नव्यो गजाली नवी हिस्ट्री उत्पन्न जाता काय दिसता. म्हाका दिसता हें जें कितें पळय तो म्हणटा न्हू तूं सांगता त्या प्रमाणे एक मॅन्युप्युलेटिव्ह हिस्ट्री तयार कर. आनीक एक कॉन्ट्रोवर्सी म्हणटा ते गेल्या ते दिसांनी दोतोर जागशीकर भावाची बाणालो तो आमदार रेन्झी वेगस तेका कोणी दिसना तेणे खंयच्यानी चूक केली अशी म्हणून. कित्याक म्हाजो व्हिडिओंतल्यान तेका एक रिक्वेस्ट केल्लें तुजी चूक जाल्या तुवें गोंयच्या लोकां कडेन आपूण चुकलो म्हणोवपाची गरज आसली पूण तेका अजून पासून दिसोंक ना चूक केल्या म्हणून. तो फकत जस्टिफिकेशन मोडाचेर आसा. रिवायंड रिव्ह्यू आनी पत्ते रील करीत रावता पूण तो कसोच तयार ना मानून घेवपाक आपूण चुकलो म्हणून. पूण तुका दिसता तो दीस एक कंपॅरिजन करूंक ते कंपॅरिजन जावं कोऑर्डिनेशन कितें न्हू तो त्या दिसाक गरज आसली रेन्झी वेगसान तेका कंपेर करपाची आनी हे लायनीचेर आनी बेनावली असल्या गांवांत अशें करप ह्या सगळ्यो षड्यंत्रांच्यो ते टिप्पी आनी टिप्पणी सगळे दिसतात. होय मुद्दो वळेर इज इट ऑफ द बिगर कॉन्स्पिरसी टू डायल्यूट दोतोर जागशीकर बाब कित्याक त्या दिसाक बाब रेन्झी वेगसान दोतोर जागशीकराची व्हडवीक फोडच्या सुवातेर तो तेजो दीस आसलो जाल्यार इट लुक्स फॉर मी लायक फाल्यां रेन्झी बाबाच्या बर्थडेक वचपाचें आनी चर्चिलाच्यो व्हडवीक फोडपाच्यो अशें कितें जालें काय तेजेर कितें म्हणलें. पळय म्हाज्या हिसपान खंयचोय एक आमदार जावं त्या आमदार ज्या पक्षाक तो एटॅच आसा त्या पक्षाक एक आयडियोलॉजी आसा आनी ती आयडियोलॉजी प्रमाणे ताणें फुडें वचपाक जाय. जेन्ना तेणें जॅक सिक्वेराच्या ओपिनियन पोला समयार त्या दिसा ज्या वेळार ताणें जॅक सिक्वेराक वयर काडूंक जाय आसलो त्या वेळार तो आमच्या मुखेलमंत्र्याक वयर काडटा हातून म्हाका इल्लो दुबाव कसो दिसता. दुसरो प्रश्न हें म्हणटाना म्हाज्या हिसपान ताका भिरांत दिसोंक जाय आसली. कित्याक भिरांत दिसोंक जाय आसली ज्या मतदारसंघांत पळय तो जिखला त्या मतदारसंघांतली पर्जा फक्त जॅक सिक्वेराक आसा. पूण तेणे जॅक सिक्वेर बाबाची एक पासून व्हडवीक थंय सांगोंक ना आनी जो सीएम तेजे ते मेजार बशिल्लो ह्या सीएमान उतर दिलेले असेंब्लीन जॅक सिक्वेर बाबाची हो ओपिनियन डे स्टेटहुडाचेर तो मानतलो म्हणून मनयतलो ती मनय नासतना त्याच सीएमाशी बसोन तो बांदोडकराची व्हडवीक ती आमचे सीएम सावंताक एक करता आनी त्या दिसाक तो बर्थडे बॉय म्हणल्यार जाता आमचो तो जॅक सिक्वेर बाब तेजी तेणे एक पासून बरी वस्त कशी तेणे सांगोंक ना बाळाली. नो हितून कितें गमता न्हू आमी सगळे स्वार्थी सेल्फीश
सेल्फीश हांगासर इल्लें कितें मेवता म्हणून आमी आमचे ध्येय आहा आमचे प्रिन्सिपल्स आहा ते सगळे सोडून तेका पॉलिश करता हें चुकीचें। आनी म्हाका दिसता बाणावलेच्या आमदारान जें कितें केलां तातूंत ताका तें केन्ना फुडें फारीक कोण दिवचें पडटलें। कित्या खातीर म्हणटा बाणावलीची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक ती पर्जा एमजीचेर बीजेपीचेर सदांच कोंत आनी कोंत कित्याक तेंच्या प्रिन्सिपलांक लागून कित्याक आयज आयडियोलॉजीक लागून आनी ही आयडियोलॉजी सोडून तर बाणावलेचो आमदार दुसऱ्या आयडियोलॉजीन वेता जाल्यार फुडल्या इलेक्शनान ताका समाजीन बाब एका मुद्द्याचेर म्हाका फुडें जोवेंती बाब जो म्हणटा बरें केलां तें फकाडूंक जाय हितून कांय शक ना। हांवें म्हाज्या पयल्या व्हिडियोनूय सांगलां the bone of contention is not the appreciation of the CM. The bone of contention is the timing, the day, opinion poll day. It should be more focused on Dr. Jack Shiker Bab. पूण ते जॅक शिकेर बाबाची तेणे एक पासून बरेपणाचे सेंटन्स व तेजी ओडवीच तेणे सांगूंक ना। वयल्यान तेणे जे सीएमाक लागून इतले एक्टिव्हिस्ट आनी इतलो लोक रस्त्यार भोंवता तांकां तेणे वयल्यान ते सीएमाक भांडोडकारा बरोबर कंपेर केला जाल्यार म्हाका दिसता हेच्या फुडें आम आदमी पार्टीन और वेगळी वेगळसान हेच्या फुडें लोकांक रस्त्यार आपोवपाची गरज पडची ना। हेच्या फुडें तेणे एकट्यानूच एकलाच चलो करपाचें उरलां कित्याक ताका चूक मानूय घेवपाक तयार ना तो। आयक आमचे 8 जाण गेलेले आयज तेंची परिस्थिती कितें तेंची परिस्थिती सारकी बिगड जाल्या कित्याक तांकां फुडले इलेक्शना पर्यंत म्हाका दिसना तांकां मिनिस्टरशीप मेळपाचें आसा। त्याच प्रमाणे जोरी तर ह्या आमदाराक बाणावलेच्या आमदाराक दिसता की आपणें हेणे कोण तो आमचो सीएम ताच्या लागच्यान बरेपण घेवपाक जाय तूं ताच्या वयर बरें उलय तातूंत कांय ना बरें वावर करता ताका बरें म्हणपाक जाय। पूण ज्या दिसा तुवें बाणावलेचो आमदार जाल्ल्या कारणान जॅक शिकेरा वयर जें व्हडपण सांगूंक जाय आसलें ताका लागून आयज आमी वेगळे उरल्या हें तुवें लोकांचे नदरेक हाडूंक जाय आसलें तें तर तूं हाडिनाय आनी ताका ह्या सीएमाक बांदोडकाराची सर कोत्ताय म्हणजे तूं म्हाका दिसता ओडचूक आदारताय। हांव जाल्यार म्हणटा ताणें बाणावलेचे पर्जे लागीं गुन्यांव बसून मागचेंच पडटलें ना जाल्यार फुडल्या बाणावलेचेच न्हू तोमाजीन बाब म्हाका दिसता तूं हांगा चुकता काय म्हणून जॅक शिकेर बाब बाणावलकारांचो न्हू जॅक शिकेर बाब आख्या गोंयकारांचो तेणे ती चूक आपली जाली म्हणून मानून घेवपाची गरज आसा। कारण जेन्ना तेणे तो स्टेटमेंट केलो व्हिडिओ पळयलो जाल्यार हांवें पळयलां सीएम प्रमोद सावंत तो बरो खुशाल जावन हांसतालो। ताजो संदेश जाता तितलो जॅक शिकेर बाबाचे मोगी आसात गोंयांत तशे परदेसांत सगल्यांक हो म्हजो संदेश पावयात म्हणून उपकार मागता। देव बरें करूं। थँक्यू व्हेरी मच।